आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात आजच्यो खबरो विस्तारान. बाणावली पंचायतीन घातिल्ल्या लॉकडावनाचेर खूब उसाव जाला. पंचायतीन पुराय लॉकडावन घाल्ले, पूण कांय लोकांनी ताका आक्षेप घेतिल्ल्यान लोकांच्या वतीन बायरन रोड्रिगीसान पंचायत कोर्टात ह्या निर्णयाक आव्हान दिल्लें. पुराय लॉकडावनाचो अधिकार फक्त राज्य सरकाराकच आसा अशें राजाव दितना पंचायत कोर्टान लोकांची बाजू घेतली. We have filed a petition before the additional director of Panchayats because there's a really relevant issue. Now with this lockdown coming into force by several Panchayats, the question was whether they have the powers under the law to restrict the supply of groceries and essential items. Now, as regards the Bainauli Panchayat, this petition was filed specifically since there was a public notice by the Panchayat dated 4/5/2001 saying that there is a lockdown and people were forced, even supermarket persons were forced to close the groceries and essential totally. So therefore we have filed this petition. Now, in the petition, the director of Panchayat has clearly mentioned that the order of the deputy collector, which is under 144, which has been passed, in which he clearly says that essential has to be open from 7 to 7 p.m., 7 a.m. to 7. So that cannot be taken away. Now, even there's a direct same case coming before the Karnataka High Court, wherein they have asked, saying that if the supermarkets are open 24/7, large people will enter the market, will touch the articles, and it will boost the COVID-19 situation. Now, in the same case, the Honorable High Court of Karnataka has held that it cannot be disputed that in lockdown it is the duty of the state government to ensure uninterrupted supply of groceries and essential articles. आता इवन कर्नाटका हायकोर्ट सोडून केरला हायकोर्टान ऑर्डर पास केला की इवन फॉर एनिमल्स लागून फुडाक तुका वचोन भायर वचोन तू काडूंक परवानगी आसा. सो आमगे म्हणणी आहा की बेनावली पंचायत जो रुलींग आसा ते आमचे लोक आमचे फुडें येयले, बाबा एक पेटिशन चॅलेंज कर, कित्याक हे लोकांक स्वतापा लागले आस्किंग देम टू क्लोज द सुपर मार्केट ग्रोसरी विच कॅनॉट बी डन. आनी तेंगे एलिगेशन कितें हे कोण भायले आहाय ते थिंगा पंचायती न्हू माड्याल रावताय ते मनीस हे डिसिजन घेताय आनी फोर्स कोताय आनी बाणालकार. सो देरफॉर दिस पेटिशन वॉज फायल्ड and to give justice to the people of Bainauli, so that I understand that the COVID situation you should have restriction, but at the same time you should give a long time so that there is no crowding. आता अशें जाला की एम जेन्ना लॉकडावन अनाउन्स केला आनी टोटल ब्लॉन केला, लोकांनी सुपरमार्केट साफ केला because they bought all the thing thinking in a panic situation. We cannot do panic. Even I request the Honorable CM and the government to make sure that groceries and essential items are available and there shouldn't be a panic. There should be a sufficient wide gap of time period given so that it is not crowded during one period. Even if you give 6 to 11, it is counterproductive. Kidyaq to limited time line ani vatta ani stress jata on the infrastructure. So basically it has to be spread. So this was the only message. I understand that लोक संस्थे म्हणून की this is the other side. कित्याक एक side लोकांचे fear आसा and at the same time we have to see that this fear also that people are getting sufficient food. So there has to be a balance. So तेक लागून हे petition घायला आनी आज हे बाणालकारा मातशें एक रिलीफ मेळटलो कित्याक नाव ग्रोसरी शॉप्स हॅव टू बी ओपन. दॅट इज द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर आनी ती पब्लीक नोटीस आहा ती टू दॅट एक्सटेंट क्लॅरिफाय केला ऑर्डर. पावर किती आसा आनी हो लॉकडावन कोण करपा दिसता तुका? सी दिस इज अ टोटली पॉलिसी डिसिजन. जेन्ना तुका सांगला एक कर्नाटका हायकोर्टान देखून क्लियर केला की वॉट एव्हर इज एफेक्टिंग रायट टू लायफ ऑफ फ्रीडम, the freedom and right to life under Article 21, this can be taken only by procedure established by law. And established by law, policy decision only the state government can do. And so therefore, the panchayat are not empowered to pass such decision. Even the municipality, Loka go like Japan, this is the situation. They can make representation to the CM and ask him to take in consideration lockdown in this. But I understand that they want something, some relief alagun, and because they are not happy maybe with the state government. But at the same time, it has to be a joint decision. They have to take stakeholders and decision geta without considering anyone. So at the same time, this also is not proper. की सगळ्यांगे आयकून डिसिजन करपा जाय. एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 इज व्हेरी क्लियर. रायट टू लायफ अल्टिमेटली लोकांक ग्रोसरीज आनी एसेन्शियल मेळपाकूच जाय. एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शनूय घालपा जाय. बट मुगे म्हणणी आहा की एक लॉंग पिरियड डिले जाल्यार दे वॉन्ट बी क्राउडिंग, दे वॉन्ट बी पॅनिक बायींग. सो तेही एक बंद जावपा जाय. तेश म्हणून मुगे म्हणणी आहा की ओनली स्टेट कॅन पास दिस डिसिजन. एंड आय अंडरस्टँड दॅट सीएम इज बॅलन्सिंग ऑल्सो. तेकाय डिफिकल्ट जाता आसतलें. So at the same time, some revenue has to come, and so it is a policy decision. It is not so easy. We only look at the health thing. We also have to see at the economic point of view. So it's a very tough situation. So I sympathize with the CM, but this is how it is. But the policy decision ultimately has to be taken by the government.
सरकारान 15 दिसाचो कर्फ्यू लायिल्ल्यान फोंड्याच्या गोवा बागायतदारांत लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. घरांतल्यान भायर सरपाक मेळचें ना ह्या भंयान लोकांनी 2 म्हयन्याचो बाजार भरून घेतलो. मजगतीं फोंडे पुलिशेन भाजी आनी नुस्तें मार्केट बंद केलें. मार्केट बंद करूनय लोकांची गर्दी मातय कमी जाली ना. पळयात. आज तुम्ही पळयतात गोवा बागायतात जे ओपन आसा आणि सीएमान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की एसेन्शियल गुड्स आसा ते बंद जावचे ना म्हणून. तरी आसतना आज लोकांची इतली गर्दी आसा की लायन जी आसा ती गोवा बागायतात ती फिश मार्केट पर्यंत लोकांची लायन आसा. अशें कळना की खरेंच बंद जातलें काय कितें. कर्फ्यू लायिल्लें आसा, बंद काय केल्लें ना, सरकारान बंद केल्लें ना, पूण लोक अजूनय गर्दी करतात. कित्याक गर्दी करतात हें कांय कळना. सगळें ओपन आसतलें तरी ह्या लोकांक गर्दी. हो आपूण जावन स्वताक जो व्हायरस आसा तो आपूण ओडून घेवपाचें हें लोक काम करतात सध्या आतां. अशें दिसता की आनी कांय ओपन उरचें ना, हे 15 सारकें बंद जातलें अशें पळोवपाक दिसता. मार्केट ओपन आसा, मार्केट फिश मार्केट ओपन आसा, तशेंच आंब्याचें मार्केट सगळें मार्केट ओपन आसा. पण लोकांची इतली गर्दी आसा, कित्याक गर्दी कांयच कळना. पण लोक आपले डिस्टन्स कांय दवरनात, कोणे मास्कूय घालनात, कितें म्हणून कांय कळना. लोक स्वता आपूण जावन व्हायरस ओडून घेवपाचें हें सोदतात. गोवा दिसपा रिपोर्टर कृष्णा नायक, फोंडेच्यान. वास्को बाजारांतय लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. पळयात ही खिणचित्रां.
सुबेश पॅनिक जाऊ नका. शॉपा डेली ओपन असलेले पॅनिक जाऊ नका. तुम्ही जितले गर्दी करतात तुम्ही तितलं कोरोना स्प्रेड करतले. ओ लॉकडाऊन चेन ब्रेक करपाक केल्लो आसा ताकी तुम्ही लोकांच्या संपर्कात कमीत कमी येवपाक जाय म्हणून. पण तुमकां काय समजून येना पण तुम्ही जितले जाता तितले गर्दी करपाक लागला. सो पहिले हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम्ही बेगीतल्या बेगीन ही जागा खाली करात आणि वचात आपापल्या घरा. नाजाल्यार मागीर पुलीस एक्शन जाल्यार पुलिसांक ब्लेम करतले. सो सगळ्यांक हात जोडून रिक्वेस्ट करता पॅनिक बायिंग करपाचें न्ही. शॉपां ओपन आसतली जाय जाल्यार सामान व्हरपाचें. तुम्ही जितले गर्दी करतले तितलो कोरोना स्प्रेड करतले. तुमकां दिसत असेल एखादें की तुम्ही सामान व्हरपाक आयला पण वता आसतना तुम्ही घरान आपल्याक कोरोना घेवन वतले. सो तुमच्या जाणट्या खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर प्लीज रिक्वेस्ट करता की तुम्ही पॅनिक बायिंग करनाकात एकामेकाच्या संपर्कान येनाकात. हांव सद्या वास्को मार्केटान आहा, मार्केटा भायर आहा. फाल्यांच्यान गोव्हर्मेंटान 15 दीस लॉकडावन दवरलेलें आहा. स्टेट कर्फ्यू लायिल्ली आहा. सकाळचे 9 ते सकाळचे 9 स्टार्ट जातले. पण आज बाजारांत इतकी गर्दी पडल्या खंयच्या शॉपाचें सोशल डिस्टन्सींग ना कांय ना. आज इतके लोकांची लोक आपल्याक 15 दिसांक सामान जाय तितकें भरून भरून घेवन वयता. पण लोकांचे कांयच सोशल डिस्टन्स मेंटेन कांय करिना कोण. शॉपवाले बी तांकां कांय सांगना. इतकी गर्दी जाल्ली आहा. पण गव्हर्मेंटान एक ग्रॉसरी शॉप फाल्यां ओपन दवरलेलें आहा 7 ते 1 पर्यंत. तरी पण लोकांची गर्दी. हांव श्यामचारी गोवा 365 वास्कोच्यान. कोरोना केशींचे वाडटे फाटभुंयेचेर सरकारान खर निर्बंध लागू केल्यात. 144वे कलमय लागू केला. अशें आसले तरी दिसवाड्याचेर काम करपी कामगार मात बाजारात गर्दी करतना दिश्टी पडटात. पळयात मडगांवां दिसवाड्याचेर काम करपी कामगारांनी केल्ली गर्दी. कोरोना दुयेंतींचे हाल लक्षात घेवन युथ काँग्रेसीन दुयेंतीक ऑक्सिजन सिलिंडर आनी वच करपा खातीर गाड्यांची वेवस्था केल्या. युथ काँग्रेसीचे वाहन सेवेच्या उक्तावणा वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, युथ काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकार, जोएल आंद्रात आनी हेर मान्यस्त उपस्थित आशिल्ले. आज 2 गाडयो हांगा हेल्पलायन लॉन्च केल्ली आसा. एक जी गाडी आसतली जी कोवीड पेशंट जे आसतले हांकां हार्ड वर्क करपाक आसतली. कित्याक खूब वेळार आमी आतां नोट केला की लोक अशे फॅमिलीज आसा जेंचे कडेन जे गरीब लोक, जाणटे लोक जेंचे कडेन कोवीड पेशंट आसा पूण तांकां येवपाक वचपाक एम्बुलन्स टायमार पावना. तांकां हार्ड वर्क करपाक कोण नासता. घरचे मेंबर एक एकदां फॅमिली तांची भायर आसता सेटल जाल्ली आनी खरी गरज आसा त्या टायमार तांकां कोणूच पावना. अशा गरजुवंत लोकां खातीर आमी ही
एक जी गाडी आसा हेल्पलायन ती आमी हांगा लॉन्च केल्या, जी फक्त अशा गरजू लोकांक हार्ड वर्क करपाक मदत करतली. आनी दुसरी गाडी जी आसा जी आमी आज तुमकां खबर आसा की ऑक्सिजनाचो आज शॉर्टेज आसा, जावं ती GMCन जावं होम आयसोलेशन जे पेशंट आसा तेंच्या खातीर आज ऑक्सिजनाचो आज जाय तशे सिलिंडर्स तांकां अवेलेबल मेळना. सो अशा वेळार हे होम आयसोलेशन पेशंट जे आसा तांकां सिलिंडर हार्ड वर्क करपाक स्पेशली एक गाडी जी आसा ती आमी फक्त सिलिंडर कॅरी करपाक आमी आज हांगा लॉन्च केल्या. सो अश्यो 2 गाडयो म्हळ्यार एसेन्शियल्स आनी सिलिंडर्स हेज्या खातीर एक केल्ली आसा आनी एक कोवीड पेशंट्सांक हार्ड वर्क करपाक. सो ह्यो 2 गाडयो आज गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसच्या वतीन हांगा आज लॉन्च केल्ल्यो आसा. आनी हांव स्पेशल थँक्स म्हणटा की आमचो हिमांशू तिवरेकार जेणे एक गाडी आमकां ह्या पॅन्डेमिका खातीर यूथ काँग्रेसीक तेणें दिल्ली आसा. तशीच एक आमचो एक डॉनाल्ड बाब तेणें एक गाडी आमकां जी हांगा दुसरी दिल्ली आसा. आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आमचे श्री गिरीश चोडणकर, तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री दिगंबर कामत हेणें भरपूर ही आमची हेल्पलायन लॉन्च करपा खातीर आनी गाडयो आमकां ह्यो हाडपा खातीर भरपूर मदत केल्ली आसा. आनी हांव अपील करता लोकां कडेन की जे गरजवंत लोक आसा, कित्याक हो काळ असो आसा की एम्बुलन्स जाय जाल्यार पसून आज टायमार पावना. प्रसंगाक कोण आज कोवीड म्हणल्यार आज कोण हात घालपाक वचना, कोवीड म्हणल्यार आज आपली कोण गाडी नाशिल्ल्याक आज गाडी पसून दिवन मदत करना, बसीर काय आज कोवीड पेशंट भोंवपाक शकना. सो अशा वेळार सामकेच जे गरजवंत लोक आसा तेंच्या खातीर ही आमी आज गाडी हांगा लॉन्च केल्ली आसा. सो फक्त गरजवंत लोक जे आसा, गरीब लोक, जे जाणटे लोक जेंकां कोण ना आधार, अशा लोकांनी ह्या सेवेचो लाभ घेवचो इतकेंच हांव मागता. युवा काँग्रेसची हेल्पलायन आसा, काँग्रेस पार्टीची आमची हेल्पलायन लॉन्च केल्ली आमी ऑलरेडी आसा. त्या हेल्पलायनीचेर कॉन्टेक्ट सादचे. गोंयचे अस्तित्वाचो प्रश्न उबो जाल्लो आसा, गोंयकाराच्या अस्तित्वाचो प्रश्न उबो जाल्लो. हाजे पयलीं केन्नाच आमी आयकलें ना दिसाक 50, 60, 70 लोक मेल्ले अशें केन्नाच ह्या राज्यांत घडलें ना. आनी अशा ह्या भीषण परिस्थितींतल्यान गोंय वता, अशा वेळाचेर गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेस आमचो बाब भरत म्हार्दोळकार आनी ताची सगळी टीम एकठांय येवन कितले दीस जाले फिल्डांत देविल्ले आसात. बाकीचे घोशणा करतात, फोटो घालतात आनी कितें करतात, तांचे फोटो ते घालनात, तांचे फोटो लोक घालतात की हाणें आमकां ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून पावयलो, हाणें आमकां हॉस्पिटलांत हाडून सोडले. आनी आज ते 1-2 गाडयो लॉन्च करता हेल्पलायनाच्या खातीर. आनी अत्यंत बरी गजाल म्हणजे कोण कोवीड पॉझिटिव्ह जाता. म्हाका पयर एक लंडनच्यान फोन आयलो, आपली आवय आनी बापूय घरां आसा, आवय पॉझिटिव्ह जाल्या, बापूय पॉझिटिव्ह जाला. तांकां भायर हाडपाक कोण ना, गाडी ना, कोण तांकां पळयना, कोण येना, कितें करप अशे वेळार तांचो प्रश्न जाता. असे कितले लोक आसतले हांव नको, तांचे सगळी फॅमिली भायर आसा, जाणटेले आवय बापूय घरां आसा, थोड्यांची आवय घरां आसा, थोड्यांची बापूय घरां आसा. तो पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार ताणें कोणाक उलो मारप, ताका कोण व्हरून हॉस्पिटलांत पावयतलो. अशे वेगळे वेगळे प्रश्न तेन्ना सरकाराची तर तयारीच ना. सरकार सगळ्या क्षेत्रांत आज फेल जाल्लें दिसता. अशा वेळाचेर यूथ काँग्रेसचे वरात म्हार्दोळकारान फुडाकार घेवन ताणें आज ह्यो 2 गाडयो हेल्पलायन लॉन्च केल्ली आसा. ताचो आधार गरीब लोकांक, तांकां कोण वाली ना. सरकाराचें काम आसता गरिबाचें रक्षण करप, पण ह्या सरकार गरिबाचें रक्षण करना. ह्या सरकार कोणाचें रक्षण करता हें तुमी पळयलां. वॅक्सिन आज गरिबांक ना, वॅक्सिन पयशेकारांक पयशे भरून मेळटा, गरीब लोकांनी वळवळून मारपाचें, अशी आज परिस्थिती आसा. आनी म्हणून हांव यूथ काँग्रेसचें अभिनंदन करता. म्हाका खात्री आसा की हाचो खरो उपयोग हो बारीक लोकांक, गरीब लोकांक जातलो, जे आस्तेन पळयता तांकां सिलिंडर ना आनी कितें ना. अशा वेळाचेर खंयच्यान तरी सिलिंडर हाडून दिवप, सिलिंडर पावोवप, लायफ वाचोवप हें अत्यंत गरजेचें. कोरोना जाता तो खंयचो पक्ष तें पळोवन जायना, जात पात धर्म कांय पळोवन जायना. पूण अशा वेळाचेर कसलोच विचार करनासतना लायफ सेव करप ही आमची सगळ्यांची प्रायोरिटी अशें हांव मानतां. आनी म्हणून हांव यूथ काँग्रेसचें अभिनंदन करता की ज्या वातावरणांतल्यान, ज्या परिस्थितींतल्यान गोंय राज्य वता, ज्या परिस्थितीन गोंय राज्याक आज धुकळ्ळें ह्या सरकारान आपल्या मिसमॅनेजमेंटान, हातूंतल्यान आज ही परिस्थिती उद्भवल्या. आनी म्हणून हांव तांचें परत एकदां अभिनंदन करता. तांच्या ह्या कार्याक तांकां शुभेच्छा दिता आनी तांच्या हातांतल्यान बरो वावर जावनी. गोंयकाराक सेव करनी, जाता तितले गोंयकार वाचनी, देवा कडेन मागता. इतलोच भेदभाव केलो ना. खंयचो आनी खंयचे BJPचे, खंयचे मोगोचे, सगळे तरेचे लोकांक हेल्प केल्ले आसा. म्हाका बरें दिसता की थोडे BJPचे MLAचे सुद्दां
लोकांनी तांकां फोन मारून मदत घेतल्या. ही कार्य तेणी बरें करतात. पक्षपात केलो ना, कोणाक येना, जे गरजवंतांक पावले. खुबशे रिपोर्टरांचे फोन येयलो की आमच्या कॉलाक तेणी मदत केल्ली आसा. सो ह्या खातीर पयलीं म्हणजे ऑक्सिजन कामा खातीर अभिनंदन करता युवक काँग्रेसचें. बरें कार्य केलें, जीव वाचयले लोकांक, सेवा केली आनी खंयच पब्लिसिटी घेवपाक गेली ना. लोकांनी तांकां पब्लिसिटी दिली, जशें आमच्या CLP लिडरान सांगलें. आयज ते 2 गाडयो आयज तेणी लॉन्च केल्यात, त्यो सुद्दां गरजवंतांक. म्हणजे आमी अशें पळयलां की गेले 1 वर्साक जे बरे फायनान्शियली लोक आशिल्ले, जोडटाले कितें, तेंची फाटीचो करोडो मोडलेलाच ह्या सरकारान. आमचे CLPचे लिडरान एक लेटर दिलें, 100 कोटी रिलीज कर. जे गरजवंत आसा ते सफर जातात. आयज त्या लोकां कडेन जेवपा सुद्दां पयशे ना. गाडी जर एम्ब्युलन्स हायर करतलो जाल्यार एम्ब्युलन्साक प्रायवेटात 4,000 5,000 रुपया आयज चार्ज लायतात प्रायवेट. गव्हर्मेंटाचे एम्ब्युलन्स ओवरलोड जाल्ले आसात, ते टायम पावनात. आनी तेणी आयज अनेक गरज पूर्ण केली. ऑक्सिजनाची पुरवण तेणी खुबशें बरें काम केलें. आयज जेंचे घरा कडेन कोण ना, जाणटी लोक आसात, जावं फॅमिली आसा तेंचे कडेन गाडी ना, मोटरसायकलीचेर पेशंटां व्हरपाक मेळना, असले पेशंटांक तांकां मदत करपा खातीर ते गाडी आयज लॉन्च करतात. हिमांशू आनी डॉनाल्ड हांकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा की तेणी युवक काँग्रेसी गाडी डोनेट केल्यो. जशें CLPच्या लिडरान मागलां की जितले कोण लोक आसा लोकांक हेल्प करपाक सोदता कोवीड टायमार, ऑक्सिजन चार्ज करनासतना करता. जांकां दिसता की आपल्याला मदत जाली, तेणी युवक काँग्रेसीक ऑक्सिजनाची हाका मदत करची. जेंचे कडेन गाडी स्पेर आसात, ह्यो तेणी आयज लॉन्च केल्यात, ती ह्या तालुकाक केल्ल्यो आसा. बाकी कडेन जर गाडयो हें जातले आनी गाडयो रिसोर्सीस जाय, तेंचे कडेन मागता की गाडयो दिवच्यो आपल्याल्यो. मेंटेनन्स सगळे केअर युवक काँग्रेस घेतले. तातूंतल्यान लोकांक मदत करुया, भेदभाव करची न्ही, सगळ्यां कडेन पावया. आनी त्या खातीर परत सारकें अभिनंदन करता आमच्या युथ काँग्रेसच्या टिमीचे. आपलो टायम आनी आपले रिस्क घेवन कोविडाक फेस करून रातचे 12 वरांचेर, रातचे 1 वरांचेर परत तेच लोक सकाळचे 7 वरांचेर परत लोकांच्या दारात सिलिंडर घेवन पावतात, ते आयज गाडी करतात. तांकां अभिनंदन करता आनी तांकां हें अशें काम हें लोकां खातीर तुमी चालू दवरा. लोक तुमचे गोंयान पॅन्डेमिकाचें दुयेंस हें भिरांकूळ जायत आसा आनी गोंयचे लोक पयल्या दिसाकसून मागता की लॉकडावन घाल. NGOनी मागलें, दोतोरांनी मागलें, पॉलिटिकल पार्टीनी, विरोधकांनी, तुमच्या आमदारांनी, तुमच्या मंत्र्यांनी, सगळ्यांनी मागलें की लॉकडावन कर, पण लॉकडावन करिना. चीफ मिनिस्टराक लॉकडावन हो शब्दच नाका. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या मेर्शी, चिमल आणि सांताक्रूज पंचायत वाठारांनी कोविड पेशंटा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. युथ ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मजतीन ह्या तिनूय वाठारांनी कोविडाचे बाबतींत जागृताय केली. दोतोर ज्यूड डिसोजान जेनिटो कार्दोजोच्या पंगडांक म्हायती आनी सुचोवण्यो दिल्यो. तेंचे पॅरामिटर्स आमी पळयता, तेंचे ऑक्सिजन कितलें आहा, टेम्परेचर कितलें आहा, पल्स कितलें आहा. ऑक्सिजन मेन म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. समज ऑक्सिजन देंवलें 90% कमी, ताका बेगीन हॉस्पिटलाक दाखोवंक जाय, तें एक. समज ताका जोर खूब दिसांनी आहा, म्हणजे आमकां दुबाव कितें की निमोनिया जायो की लंग्साक पावत म्हणून ताका तें इन्फेक्शन तें दुबाव आसता. सो जोर खूब दिसां आहा, सो हे 2-3 पॅरामिटर्स ते पळोवंक जाय. सो हे पॅरामिटर्स कितें आहा, आमचे हेल्थ स्टाफ सगळे टेस्टिंग करता, तांकां खूब लोड आसा ते. सो आतां म्हाका दिसता मेर्सेन 150 पीपल आहा ते पॉझिटिव्ह, म्हाका रेकॉर्ड 150. पंचायतीक बी आमी धाडटा. चिंबेल इज अराउंड 80-90, सांताक्रूज इज 80-90, टोटल 300 आसतले सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. तालिगांव आनी 340. ओके, सो इतले लोकांक आमकां डेली तेंचे पल्स टेम्परेचर ऑक्सिजन पळोवन 17 days पळोवपाक जाय. एटलीस्ट 10 days व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तांकां ऑक्सिजन समज लो जालें, टेम्परेचर खूब प्रॉब्लेम आहा, सो बेगीन तांकां रिफर करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. दुसरें ताका किट जे मेळटा, आमी किट दिता. आमचे चिमनेल प्रोविजोरिया थिंगा बांबोलीम थिंगा मेळटा, मागीर तालिगांव मेळटा. सो आमचे हेल्थ वर्कर कॉन्टेक्ट करून ते किट्स बी दिता ताका. सो बेगीन ते मेडिसिन्स पावपाक जाय. समज किट्स ना मेडिसीन धरया, मेडिसीन ना तर थोडे मेडिसीन जे आहा दिता, दुसरे तांकां हाडपाक जाय ते. आनी किट्स आतां येतले परत आमी तेय दिता. सो मेन म्हणजे मॉनिटरींग करपाक गरजेचें आनी टायमली लोकांक हॉस्पिटलाक पावोवंक जाय. सो समज आमी ते मॉनिटर सारकें केलें, म्हणजे you are like a network. Once it works well, we can add more people. No matter how much the case goes, we are in control of it because the network is proper. Everyone wants to help, but we should help where and how and in what way it will really help.
So this network of creating these groups will train the people, will tell you whatever, and will keep one person of us in charge. So कितें चेंज जालें, कितें इम्पोर्टन्स कितें बेगीन ताका हॉस्पिटलाक पावपाक जाय न्ही, ताका आमी बेगीन पावयतले. मीन्स इफ अर्ली, लेट समज ताणें ऑक्सिजन लो आहा, तेन्ना घरा बसलो, कोणें मॉनिटरूच करूंक ना, कित्याक आमचे सगळे स्टाफ टेस्टिंग करता ऑल्टरनेट डेज इन तालिगांव ऑल्टरनेट सेंटर. So whole morning they are not able to monitor so much. So if your local people are aware of the people in your ward, in your village, you can at least alert to the doctor. You can alert what is really necessary. If you know oxygen, this is not rocket science to know your oxygen, how much is the reading. That if we tell you, you know. Everybody will not alert. So which are important you alert. Through this we will be able to take care of all these people who are at home. आणि हॉस्पिटल पावचे पयले जे लोक आहा आमी बरें करूं शकता. ते हॉस्पिटल पावल्या उपरांत थिंगा दुसरे स्टोरी, ते आमचे कंट्रोलान, देट इज सेपरेट मेडिकल रूल. सो हे जे घरांत आहा, होम आयसोलेशन आहा, आनी हे मेथड्सून वी कॅन ट्राय टू गिव द बेस्ट टू देम, कीप देम टील दे कंप्लीट देयर. आनी आजचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.